एक निर्णय असो आसा की तो आज जे सुदीन ढवळीकारा कडेन वचपाचें आशिल्लें ते आमी पोस्टपोन केला, कारण सुदीन ढवळीकारान आमकां सांगलेलें आमी 16 तारखे पयलीं तुका कितें सांगता म्हणून. ताणें अजून पर्यंत आमकां कांय सांगूना आनी ताका आमकां परत वचून मेळपाची इच्छा ना, कारण ते प्रॉमीस दितात आनी मागीर प्रॉमीस दिता आनी ती प्रॉमीस ऑनर करिनात. दुसरे 21 तारखेचो जो रस्ता रोको आंदोलन आशिल्लो तो तात्पुरतो आमी स्थगीत केल्लो आसा, म्हणजे पोस्टपोन केल्लो आसा. आनी तेजो निर्णय जो आसा तो आमी 30 तारखेक परत आमची मिटींग जातली 30 जानेवारी, आनी त्या दिसा आमी निर्णय घेतलो की तो खंयच्या दिसा करप. तो विड्रॉ करून आमी पोस्टपोन केल्लो आसा जे लेटेस्ट डेव्हलपमेंटा गोंयचे तिनूय खासदार अलॉंग विथ अमित शाह कडेन मिटींग जी जाली ते मिटींगेंत अमित शाहान सांगलें की हो विशय आमी सॉर्ट आउट करतात तुमचो इमिजिएटली. अशें तांणी वर्ड यूज केला, बेगींतल्या बेगीन आमी इमिजिएटली सॉर्ट आउट करतात. ह्या हेजेर फक्त एक विश्वास कोणाचेर तरी लास्ट दवरचो शेवट. हेज्या फुडें आमी कोणाचेर आनी विश्वास दवरपाचें ना, आनी हो एक लास्ट विश्वास दवरून कितें जाता जाल्यार पळोवपाचो असो आमी एक निर्णय घेतलो. आनी समज हें जायना जाल्यार 30 तारखेक आमी आमचें मिटींग तर घेतलेंच, पूण आनी एक आमी निर्णय असो घेतला की ज्यो 2 पोटनिवडणुको जातल्यो आतां, आनी जर हे सरकार हे जर विशय सॉर्ट आउट करिना मायनिंगाचो, ह्या दोनूय पोटनिवडणुकीत गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंट म्हणून आमी सरकारा विरोधान प्रचार करतले, सरकारा विरोधात एक्टिवली त्या अगेन्स्ट त्या दोनूय कॉन्स्टिट्युशननी आमी प्रचार करतले, तेंच्या अगेन्स्ट प्रचार करतले. हे आमचो एक निर्णय आमी ठरयल्लो आसा. दिल्ली हुमरे धरून फाटले वर्सभर फ्रंटाक प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट सुद्दां मेळोना. बीजेपीचे सगळे आमदार खासदार मंत्री फेल. आतां मोदीचे गोंयच्या बीजेपी कार्यकर्त्यांक 20 तारखेक मडगांवां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर भौदीक आसा. तातूंतच मायनिंगाचे प्रश्न तांचे कानार पडले म्हूण फ्रंटाचो यत्न. 20 तारखेक आतां लायव्ह व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आहा तेजें बीजेपी युथा वांगडा. तातूंत तुमी कितें मागला, एक तुमचें क्वेश्चन बीन कितें मांडपाक तुमी कितें चिंतलें? प्रयत्न करतले अशें की जे आमचे कोण मायनिंग डिपेंडंट बीजेपीच्या बुथाचे आसात, बूथ प्रमुख आसात, त्यांच्या थ्रू क्वेश्चन करपाचो आमी प्रयत्न करतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.